2016 वर्सात वास्कोचे आमचे खारवी भावांनी जेन्ना सरकारान वास्को खाडीत ड्रेजिंग स्टार्ट केलें, NGTन वचून तें हाडायलें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळून आयलें की सरकार गोंय जे आमचें आसा तें एक कोळशाचो केंद्र करूंक सोदता आनी तेन्नाच्यान 9 वर्सां जालीं गोंयकार सगळो लोक उठून सरकारा कडेन झगडटा की आमकां गोंयांत कोळसो नाका। पूण तरी आसतना सरकार हो प्रकल्प मुखार व्हरपाक कशे भशेन ट्राय करता आनी गोंयकारांनी इतलीं वर्सां जालीं डबल ट्रॅकिंग आसूं ना जाल्यार MPTचे बर्थ वाडोवपाचें आसूं ना जाल्यार ह्यो हायवेज ना जाल्यार गांव गांवांनी खाजना भितर जे जेटीज करपाक सोदतात हे भशेन सगळे तरेन आमचे गोंयचे लोकांनी हो प्रकल्प आडायन दवरला। पूण आयज टायम आयला की सरकार हे प्रकल्प कशे भशेन मुखार व्हरूंक सोदता। एनवायरनमेंट क्लियरन्स दिल्या वास्को खाडीत ड्रेजिंग करपाक। साउथ वेस्ट पोर्ट आसा तांचे कोल हँडलिंग 7 मिलियन आसा ते 14 मिलियन डबल करपाक आनी त्या बरोबर न्यू बोरींग पूल काडून हे सगळे कर्नाटका व्हरपाची सगळी सरकार ह्यो तयारी फूल स्पिडान मुखार व्हरता कोळश्या लागून। आतां हे आमी आयज सगळे गोंयकार भायर सरनात, आमी सगळे गोंयकार मुखार सरून सरकाराक आडायनात जाल्यार फाल्यां आमी चड लेट जातले। फाल्यां आमच्यांनी कांयच करूंक जावपाना। ही लढाई आमकां लागून न्ही, ही लढाई फुडले पिळगेक लागून। हे गोंय जें आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरलेलें आमकां लागून। आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी फुडले पिळगेक सांबाळून दवरप। हें पळय सगळें चल्लां कोळसो हाडपाक, हें फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटात तांकां फायदो करता आनी हातून आमचें तें सोबीत सुंदर गोंय, आमचें पर्यावरण कितेंय जावं, आमच्यो न्हंयो जावं, तशें सांगलां न्हंयो व्हेल्यो पळय नॅशनलायजेशन, खाजनां आमची डिस्ट्रॉय करता, सगळें आसा तितलें फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळें डिस्ट्रॉय करता जाल्यार गोंय कितें उरतलें? गोंय उरचें ना। जेन्ना आमची भुरगीं आमचे पिरायेर विचारतलीं तुमी कितें केलें, जेन्ना गोंय डिस्ट्रॉय करताले तुमी कितें केलें, हो तो चान्स आसा। परवां सगळ्यांक आमी उलो मागता, NGO एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न सिटीजन, आमचे वडील, जाणटे लोक, तरणाटे सगळे 5 वाजता मिटींग आसा लोया मैदानाचेर परवां 1 तारखेर नोव्हेंबराचेर व्हडे संख्येन या।